दक्षिण गोंयांत सनबर्न जावचो न्हय ह्या विरोधात वेळीचे आमदार क्रूज सिल्वा आणि कांय समाज वावुरप्यांनी दक्षिण गोंयच्या जिल्लो अधिकाऱ्याक सनबर्नाच्या विरोधात निवेदन दिलें। सनबर्न सारक्या इव्हेंटांतल्यान आमकां दक्षिण गोंयांत ड्रग्साचें प्रमोशन करपाचें ना अशें आमदार क्रूज सिल्वाचें म्हणणें। तो एकठांय जावन हिंगा सनबर्न एगेन्स्ट एक मेमोरंडम दिवपा येयल्लो आमच्या कलेक्टरा लागीं। कित्याक आतां कालीच एसेंब्ली आमच्या ट्युरिजम मिनिस्टरान डिक्लेअर केला की सनबर्न तेमी मागला म्हूण किटल। सो ऑलरेडी आख्ख्या सावथ गोवा बोर्ड जाल्लो आनी ग्रामसभांनी रेजोल्युशन केलो आमकां सावथ गोवा सनबर्न नाका म्हूण। कित्याक ताका वेरियस रिजनय आमी नॉर्थ गोवाक चोयलां कितें जाता तें, आनी तो इफेक्ट आमकां आमच्या गोंयांत आमच्या भुरग्यांक नाका। कित्याक आमी आमचे भुरगे जाणा आमी सावथ गोवा ड्रग्स अजून स्प्रेड जाल्ले आहाय, स्कुलांनी पासून पावलो आहाय, गांव गांवांत पावलो आहाय। सो हे इव्हेंट हिंग जालो जाल्यार आमी प्रमोट कोताय जाले, हो इव्हेंट दिलो जाल्यार आमी ड्रग्स प्रमोट कोताय जाले। सो आमकां हे सनबर्न हिंग नाका म्हणून सो एकठांय जावन हे मेमोरंडम दिवपा एसेंब्ली पासून आमी ओपोज केल्लो आहा। सनबर्न म्हळ्यार ड्रग्स कल्चर तें आमकां दक्षिणेंत नाका। दक्षिण गोंयचो वाठार हो शांतप्रिय प्रांत म्हणून वळख आसा, ती आमकां भंग करपाची ना आनी सनबर्न सारक्या ड्रग्स कल्चरांतल्यान आमकां दक्षिण गोंयचें पर्यटन प्रमोट करपाचें ना अशें चिंचणीचे पंच गोम्स म्हणटात। सावथ इज नोन फॉर पिसफूल कल्चर आनी आमची एम्बियन्स इतली बरी आहा हिंगा ती आमकां पेड्यार करपा नाका। आतां कितें जालां, थोडे जाण हॉटेलर आहा ते म्हणटा आमकां ट्युरिजम प्रमोट करतले। वी डोंट नीड सनबर्न टू प्रमोट गोवा, वी नीड गूड ट्युरिजम। आनी गूड ट्युरिजम थ्रू आवट द इयर। सनबर्नाक 3 दीस येता ते येता ते ट्रेनीन येताय हैदराबाद आनी पुनासून। पुना म्हणजे सगळे मल्टीनॅशनल कंपनीजांक काम करता ते यंगस्टर्स ते थंयच्यानसून येताय आनी ते ट्रेनीनसून डायरेक्ट वेन्यूर वयता, ड्रग्स घेता, आख्खे रातभर थिंग दिनताय, लोटाय कितें कोताय आनी पोत्तून वयताय। सो दे डोंट स्टे इन द हॉटेल्स। इट्स अ रॉंग न्यूज दॅट दे सेइंग द हॉटेल्स वील बूस्ट अप जातले म्हणून। भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीवी।